मेगा प्रकल्प वयल्यान आयतारा जाल्ली कारापूर सरवणची ग्रामसभा तापली। हाचे फुडें मेगा प्रकल्पांक एनओसी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव ग्रामसभेत पास केलो। 2 म्हयन्या पयलीं दुबावितपणान मरण आयिल्ल्या वासंती सालेलकर जे मालमत्तेत रावताली ते मालमत्तेचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो। सरपंच दिव्या नायक हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेत खासा करून मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो बरोच तापलो। पंचायत फकत हे विषय बरोवन घेतात, प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे। पंचायत फाटलो फुडलो विचार करिनासतना मेगा प्रकल्पांक एनओसी दितात। हाचो त्रास गांवच्या लोकांक सोंसचो पडटा। गांवांत कितें जाता हाजी वासपूस करतलो कोण? या खातीर सरवण कारापूर ग्रामसभेत फुडें मेगा प्रकल्पांक एनओसी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव पास जालो। तशेंच पंचायत वाठारांतल्या घरांक कोयर टॅक्स लागू करचो, सैमीक उदका स्त्रोताची राखण करची हे निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतले। आमचे नागरिकांनी आमकां प्रश्न केले ते आमी सगळे बरोवन केल्ले आसा ते आमी सॉल्व आउट करतले। आतां हे फुडें जो मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो ग्रामसभेक सांगपाचो आनी ग्रामसभेक सांगल्या उपरांत तो मागीर फुडले डिसिजन घेवपाचें अशें लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा नागरिक। ताका तुमी सपोर्ट करतले? हय, आमी सपोर्ट करतले आनी सदैवच आमी आमची ग्रामपंचायत ताका लोकांक अशीच सपोर्ट करून रावतली, लोकां बरोबर रावतली। गांव वाठारांत म्हणजे ग्रामपंचायत वाठारांत जर प्लॉटिंग चालू आहा, कसल्या म्हणजे प्लॉट करपाचे चालू आहा जाल्यार ते प्लॉट करपी आहा ते प्लॉट फक्त कारापूर सरवण पंचायतीचे जे सदस्य आहा, जे ग्रामस्थ आहा तांकांच एलोकेट करचे, किंवा जो कोण भायलो आहा, भायलो जो जर कोण हांगासर प्लॉटिंग करता जाल्यार ताका कसलीच एनओसी दिवची न्हू, पंचायतीन कसलीच एनओसी दिवची न्हू। आनी जर भायलो कोण समज जर प्लॉटिंग करता सुद्दां जाल्यार ताका कंडिशन घालून, एक कंडिशन म्हणजे ही कारापूर सरवण पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आहा, जे लोक आहा तांकांच ही जी एनओसी आहा म्हणजे हे जे प्लॉट आहा ते तांकांच एलोकेट जावपाचें असो आमी ठराव मांडलेलो आहा आनी हेजेर फुडें डिस्कशन जातलें पंचायतीन आमी हे परत घेतले उतार। मेन ठराव गार्बेज टॅक्स, जो प्रत्येक घराक आमी गार्बेज टॅक्स बसोवपाचो म्हणून केला पळय तो एक कळ्ळें न्ही, अशें सगळेच मेहनत ते आणि मेगा प्रोजेक्ट एक सांगता। आनी तेंच्यांनी एक असो घेतला ठराव की जर ह्या फुडें पंचायत क्षेत्रांत कोणी जर मेगा प्रोजेक्टा खातीर हें करीत जाल्यार तो मेगा प्रोजेक्ट ग्रामसभेक दवरचो, ग्रामसभेचें एप्रुवल घेवचें आनी तो एप्रूव करचो असो म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला। बरोच असा काय प्रॉब्लेम ना, सोडून दी। वासंती सालेकरचे कितें जालें? वासंती सालेकराचेर तेंच्यांनी चल्लें की वासंती सालेकरान हांगा खूब वर्सां पासून ती जमीन, त्या जमनीक कितें कितें कसयलां आनी तें कितें खाल्लां, पूण टील डेट पर्यंत ताका त्या जमनी बद्दल कांयच तेजो हें जावंक ना। तेन्ना त्या बद्दल पंचायतीन तेजेर कितें तरी एक मार्ग काडचो आनी जर ताका कितें मेळटा जर कितें हें जाता जाल्यार ताका एक सहकार्य करचें असो म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला। तेंचे फॅमिली? हय, तेजे फॅमिली, पण तेजे फाटल्यान कोण आसा तांकां ठराव घेतलो मेगा प्रोजेक्टचो। हो मेगा प्रोजेक्टचो ठराव हेच्यान पयलीं उदक घेतलो जेन्ना सुषमा सावंत सरपंच जाल्ली तेन्ना उदक हे हांगा फक्त बरयता आनी कांय ना। जेन्ना हे दवरलो तो प्रोजेक्ट येयलो 2300 प्लॉटांचो दोधाचो, ते दिसा आमकां कांय उलोवंक दिवना, आमी तेच फक्त गांवाचें कितें जातलें, कशें कितें पाणयाचें कशें, गार्बेजें कशें, आयज प्रश्न पळयता तुमी गार्बेज कसो हें जाता, प्रश्न इश्यू जाता तो तेंचो इतके 2300 प्लॉट म्हणजे कितली लोकलिटी वाडटली। हेचेर विचार ना, कांय ना, बसता सायनी मारता, दिता एनओसी। हांगा पळय फाटल्या ग्रामसभेक सुद्दां पळया तुमी कशें तुमी टर्न ओवर केला, आमकां उलोवंक दिवना, एक बायट सुद्दां आमची घेवंक दिवनासली। असो पर्यंत आमकां प्रेशर हाडलेलो वयसून, कळ्ळें तुका? त्या प्रमाणे आयज तो मेगा प्रोजेक्ट येता, हे एनओसी दिता ना, हे इन्स्पेक्शन करिना, कांय ना, ऑक्युपन्सी काडून दिता, कळ्ळें? ते आमकां आमी प्रश्न विचारले ते कितें म्हणटा आमकां ना तुमी कंप्लेंट घाला आमकां रिटर्न, आमी तेजें हें करता, कळ्ळें? हें आमकां ह्या फुडें सुद्दां हें कांय जावंक जायना ते आमी मागता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।